शादी.com, wedding.com हे तुम्ही डेटिंग ॲप्स वेबसायटी तुम्ही पयल्याच आसतली. तेज्या वयल्यान तुमच्या वांगडा समज एक तगडो स्कॅम जालो, तुमच्या भुरग्या वांगडा समज असो एक इन्सिडंट जालो की तेजी लायफूच गेली, कितें करतली तुमी? आमच्या गोंयच्या एका भुरग्या वांगडा एक असो इन्सिडंट घडलेलो आसा की तुमकां सांगूं शकना पळय तो. तेज्या वांगडा कितें घडलें पळय, तेजे पयशे गेले पूण तेजी लायफ पिड्यार जाली. HIV एड्स. आणि ह्या भुरग्याक HIV सारखे दुयेंस जाले कशे? आणि जे तेज्या वांगडा फुडें जावपाचे असले फ्लॉयडा वांगडा ते म्हाका न्हू तुमकांय शॉक करतले. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन तुमी सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि आयज तुमच्या मुखार हांव घेवन येयल्लो आसा सामके वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, रियल सारखे आणि थोडेच दीस पयलीं घडलेली गजाल. आणि त्या एका मिस्टेकी खातीर माझ्या एका फ्रेंडाची लायफ चेंज जाली. टोटल मॅस. कितें जालें तें तुमकां सांगता, तुमचो टायम वेस्ट करिना. तुमकां खबरूच आसतलें की म्हाज्या सारको जो भुरगो, म्हाजे असले भुरगे कितें करतात, जावं आमी तरी रिलेशनशीप आमी सोशल मिडियाचेर, इंटरनेटाचेर, इंस्टाग्रामाचेर कशें करून आमी एकामेका कडेन पावली, सारकें न्हू? सारखे. बट थोडे चेडे आनी थोडे चेडवां अशीं आसता की तांकां आपणाचें काम, आपणाचें घर आनी आपणाची लायफ हेतून तांकां बॉयफ्रेंड करपाक टायम आसना, जावं गर्लफ्रेंड करपाक टायम आसना. आनी अशेंच करून तेंचें वय वाडटा, एज वाडटा आनी लग्नाचें मागीर कोण मेळना, सारकें न्हू? सारखे. लग्नाक मागीर कोण मेळना, काजाराक मागीर कोण मेळना. सो मागीर ते कितें करतात, हेल्प घेतात खंयची शादी.com, wedding.com, etc.com. आणि आयची स्टोरी हेच जावन आसा, जे ह्या भुरग्या वांगडा, म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा घडला ते तुमच्या वांगडा जावंक नाका म्हणून आयज हांव तुमच्या मुखार एक घेवन येयल्लो आसा, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट. आनी हें कोणा वांगडा घडला खबर आसा? तो लायफ आपणाची हॉस्पिटलान स्पेंड करता एवरी डे. ओके, सो आय विल गेट बॅक टू यू. टायम वेस्ट करिनासतना तुमकां डायरेक्ट पॉयंटार व्हरता. म्हाज्या फ्रेंडाचें नांव जावन आसा फ्लॉयड मिरांडा. ओके, फ्लॉयड मिरांडा म्हणटा पळय तो भुरगो साऊथ गोवाचो. खंयसरलो बीन तें तुमकां सांगिना, तेणी म्हाका इतलेंच सांगलां नांव सांग म्हणून. फ्लॉयड मिरांडा एक इतलो बरो भुरगो की तेणी आपणाची एंटायर जर्नी, एंटायर लायफ डेडिकेट केली कामा धंद्या फाटल्यानूच. तेजी मामी डॅडी, बापूय तेजो कितें म्हणटा ते आमचे रिटायर जालो. ही वॉज अ टिचर. आनी मामी तेजी हाऊसवायफ. आनी फ्लॉयड खूब भायर आसलो, कुवेट आसलो. ओके, सो कुवेट तेणी काम केलें एज अ ड्रायव्हर, कोणाचो पर्सनल ड्रायव्हर आसलो तो. आनी ड्रायविंगाचें काम करून मामी तेजी जाणटी जाता, पाय तेजो जाणटो जाता म्हणून मामीन तेका फोर्स करून गोंयान हाडलो. काजार जा. आनी मामी डॅडी तेका चेडूं सोदूंक लागले न्हू. होय. ड्यू टू तो भुरगो मातसो काळो आसलो, म्हणजे फ्लॉयड काळो आसा, लांब आसा हायटीन बीन, काळो आसा आनी खड्डो आसा, केंस ना तेका. सो अशें तेका झप करून चेडवां मेळना जालीं. तेजी एज वाडली, सो तशें तेका झप करून चेडवां मेळना जालीं. काजार करपाक कोण रेडी ना जालो. सो बिकॉज ऑफ दॅट तेंकां .com आसता पळय, शादी वादी बादी पादी, तसले तेजो सहारा घेवचो पडलो. आनी हेज्या फुडें तेंची लायफ टोटली चेंज जाली. आफ्टर दॅट ते wedding.com, केतून.com आसता पळय, तेतून तेंची लायफ टोटल चेंज जाली शादी.com वयल्यान काय कितें तरी टोटली. आनी हांवें केन्ना एक्सपेक्ट करूंक नासलें लायफान की इतलो वर्स्ट कंडिशन जातली म्हणून. कितें जालें तें तुमकां सांगता. फ्लॉयड जो भुरगो आसलो खबर आसा, तो भायर आसलो कामाक. आनी एट द एज ऑफ 21 तो भायर गेलो कामाक. आनी काम करून म्हणजे तो येतालो वयतालो. आनी तेजी एज जावन आसा आतां 33 इयर्स ओल्ड. आनी माय म्हणूं लागली आपणाचे मरपाचे दीस येयले, तूं काजार जायना म्हणून तेका अशें करून गोंयान हाडलो न्हू. होय. गोंयान हाडलो.
आणि फ्लॉयडान एक वेबसाईट ओपन केली आणि त्याच्या मामीन ऑनलाईन डिटेल्स घातली चेड्याची, एज घातली, कितें हा प्रॉपर्टी, एसेट्स, कितें काम करता, कितें 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 मंथली इनकम कितें आहा तो सगळो घातलो आणि लॉग इन केलें आणि 2-3 दीस वेट केले की कोण फुडलो मनीस अप्रोच करता काय म्हणून नुवाक कळ्ळें तुमकां. फुडलो मनीस कोण अप्रोच करता जाल्यार वेट केली. सो सडनली फ्लॉयडाक थंय एक रिक्वेस्ट येता. सिमिलर एज गर्ल 31 years ओल्ड, गोंयचेच दाखयले, चेडूं गोंयचेच कशें, ओके. बट कोंकणी येयना, ओन्ली हिंदी एंड इंग्लीश अशें दाखोवन दिलें की ते चेडूं भायर आसता म्हणून कामाक, म्हणजे भायर UK, बॉर्न एंड बॉट अप इन UK, पर एंटायर फॅमिली गोंयची पूण सगळीं भायर आसता अशें तेजेर चेडवाचे डिटेल्स आसले. फोटोज आसले 2-3 फोटोज ओपन केले. ब्युटिफूल चेडूं अशें दिसतालें की 19-18 years ओल्ड, वेल ड्रेसिंग स्टायल, वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टायल, स्लीवलेस टी शर्ट, स्कर्ट्स, ड्रेसीस एक्सेट्रा, तेजे सगळे प्रोफायलान फोटोज. आणि ते तशा चेडवान एक अशा भुरग्याक जो आपूण कॉन्फिडन्स ना, कॉन्फिडंट ना चार लोकां मदीं उबो रावपाक, आपूण काळो आहा म्हणटा तो, आपूण बरो दिसना, आपूण एज चड जाली एक्सेट्रा, आनी इतले बरे चेडूं हॉट लुकींग आपणाक एप्रोच करता, दॅट मिन्स देर इज समथींग न्हू. हय. तेका अशें दिसलें, तेणी फाट करून एक्सेप्ट केली विदावट एक्सप्लेनींग. तेज्या मामीक एक्सप्लेन करिनासतना तेणी डायरेक्ट आन्सर केलो आणि दे हॅड अ गुड कॉन्वर्सेशन फॉर एटलीस्ट 1 hour, ओके. 1 hour भितर फ्री ट्रायल आसता. आयकात हां, 1 hour त्या वेबसायटीचेर फ्री ट्रायल आसता न्हू. हय. फ्री ट्रायल जेन्ना कंप्लीट जाली तेन्ना असली खेळ जो आसलो पळय तो चालू जालो आणि तो इतलो शॉकिंग. तुमकां खरें सांगता, म्हाजे हात कडकडोंक लागले कितें आयकलें पळय तें हांवें. थँक गॉड हांवें लायफान असले हेजेर पावोंक ना, ह्या स्टेजीर हांव न्हू. पण हांवें खुबशे जाणांक पळयला जे हे ऍप सगळे यूज करतात आणि स्पेशली न्हू आमचे 19-20 वर्साचे भुरगे हो. सुद्धा करतात हा टाइम पास करपाक लागून. सो फ्लॉयडान बरे 1 वर तेच्या वांगडा कॉन्वर्जेशन दवरलें आणि कॉन्वर्जेशन जाले उपरांत ठॅक करून थंय मॅसेज येता. तुमी पयला आसतले तुमच्या फोनाचेर जेन्ना तुमचें इंटरनेट पॅक काबार जाता, रिचार्ज काबार जाता, जाल्यार वयर मॅसेज येता टणांग करून, युअर डेटा इज एक्सपायर्ड म्हणून, यू नीड टू रिचार्ज विदीन हाव सो एंड सो, सारकें न्हू. तेकाय तशीच मॅसेज येयली चॅट करता करता टणान, यू नीड टू कितें म्हणटा ते अपलोड सम क्रेडिट्स. आणि ते फुडें कंटिन्यू करपाक चार्जीस असले $400. $400 मिन्स दर एक 4,000 न्हू. $400 म्हणजे दर 30-35 हजार कितें 40 हजार 20-35 काय कितें थावजंड कितें वॉट एवर इट इज. तेणी $400 पे केले, धाकटुले स्कर्ट घालून बरे सारखे फिगर, तेका चेडूं, आपूण काळो, आपूण कांय ना, आनी इतले बरे चेडूं आपणाक मेळटा, तो सारको हॅपी जालो. आनी तेणी $400 पे केले फॉर द नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन. कॉन्वर्जेशन चालू जाता, ते चेडूं सांगता, आय एम फ्रॉम गोवा, हांव भायर सेटल जालें, आय एम बॉर्न एंड बॉट अप इन भायर, ओके, आउट ऑफ इंडिया. आनी आपणाक कोंकणी उलोवंक कळना. आय स्पीक इंग्लीश एंड हिंदी बिकॉज आपणाच्या कामार हिंदी लोक खूब आसा पूण कोंकणी खूब कमी, नाच के बराबर. आनी तेणी म्हटलें नो इश्यूज, आमच्या घरांनी सगळीं इंग्लिशूच उलयता, कोंकणी मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट, ओके. आनी सगळे चॅट बीट जाले, ओके. आनी फ्लॉयडाक खबर नासलें ते चेडवाच्या फाटल्यान रियलिटी कितें आहा पळय. आनी जे तेज्या वांगडा फुडें जावपाचें आसलें फ्लॉयडा वांगडा तें म्हाका न्हू तुमकांय शॉक करतलें. आनी फ्लॉयडा वांगडा कितें घडलां तें तुमकां हांव सांगूंक वयपाक म्हाका खरेंच इतलें वायट फील जाता की आतां फ्लॉयड पळयता आसतलो ही व्हिडियो म्हाजी जाल्यार तो इतलो हर्ट जाला आसतलो. तेणीच सांगला म्हाका व्हिडियो घालपाक, बट स्टील $400 पे केले आनी कॉन्वर्जेशन चालू जालें. सो दे डिसायडेड टू हॅव अ व्हिडियो कॉल.
ओके. आणि थंय ऑप्शन आसा त्या हेजेर .comचेर सायडीचेर यू कॅनॉट टायप आनी पास युअर नंबर. बाय चान्स तुवें तर 9822 अमकें अमकें घातलें आनी टायप केलो, ती मॅसेज फुडें वचना आनी थंयसरल्यान ती मॅसेज फुडें येयना. म्हणजे नंबर शेअर करूंक मेळना, नंबर टायपूच करूंक मेळना, नंबर टायप करूच शकना. ऑर इंस्टाग्राम आय डी, फेसबूक आय डी शेअर करूंक मेळना. स्मार्ट बिझनस बिजिनस सारकें न्हू. सारकें. जालें. कॉन्वर्जेशन चालू जाता आनी तें कॉन्वर्जेशन परत एक 20 मिनटान परत बंद जाता आनी परत क्रेडीट घाल म्हणटा. कितलो व्हडलो स्कॅम न्हू. परत येता तेका, डू यू नीड टू डू अ व्हिडिओ कॉल. टू हॅव अ व्हिडिओ कॉल कॉन्वर्जेशन फॉर 30 minutes यू नीड टू पे $1,000. सारकें न्हू. सारकें. आनी ह्या घोयान फ्लॉयडान $1,000 पे केले आनी व्हिडिओ कॉल कॉन्वर्जेशन चालू जालो. व्हिडिओ कॉल कॉन्वर्जेशन चालू जालो. चेडवान ताका हाय म्हटलें आनी शी वॉज वेल ड्रेस्ड, वेस्टर्न ड्रेस, स्लीवलेस टॉप, बरी शॉर्ट पॅन्ट. तेणी म्हाका जशें डिस्क्रायब केलां तशें, विथ नायस हेअर, क्यूट लुकींग, फेअर आनी बरें दिसता सारकें, क्यूट ऑफ द क्यूटस्ट सारकें तशें. आनी तो इतलो हॅपी जालो. फर्स्ट एजो रिएक्शन वॉज वाव यू आर लुकींग सो ब्युटिफूल आनी असो कॉन्वर्जेशन चालू जाता. ओके. बट स्टील कितें म्हणटा पळय तेजेर एक रूल आसा की बाय चान्स तुमी कॉन्वर्जेशन करता ते एपाचेर, तुमी कॉन्वर्जेशन तर करता आनी फायनली तुमी तर ओके, तुमी मीट म्हणजे मेळपाक तुमी रेडी आसा जाल्यार तर तुमी दोगांयनी ओके ओके करीत जाल्यार खंय तुमचे दोगांयचे म्हणजे चेड्यान कोणी पे केला पळय कॉन्वर्जेशन करपाक, तेजे खंय 50% पयशे रिफंड जाता. सो तुमकां फक्त रुल्स हे करचे पडटले की तुमी नंबर आनी इंस्टाग्राम आय डी, फेसबूक आय डी शेअर करूं शकना व्हिडिओ कॉलाचेर. सारकें न्हू. सारकें. सो तेंच्यांनी डिसायड केलें 50% ब्रो. जस्ट इमॅजीन तेणी कितले पयशे भरले ते. सो ताका एक हें येता की आर यू रेडी टू मीट मी, म्हणजे दोगांनी मेळपाचें डिसिजन घेतलें आनी तितल्यानूच तेंचो जो तो टायम आसलो पळय क्रेडीट तो काबार जालो आनी व्हिडिओ एंड जाली. ओके. व्हिडिओ एंड जाली आनी परत कॉन्वर्जेशन करपा खातीर परत तेणी $80 परत पे केले. $80 पे केले, चार्ज चॅटिंग चालू जाली आनी दे फायनली डिसायडेड टू मीट आनी ओके ओके करून गूड नायट जालें. सो दुसरे दिसा फ्लॉयडाक मॅसेज येता त्या वेबसायटी वयल्यान की वी हॅव डिसायडेड तुमचो लोकेशन अमको अमको अमक्या जाग्याचेर तुमकां आमी मेळपाची आसा म्हणून. अमक्या जाग्यार वील हॅव अ कॉन्वर्जेशन. आमी ते चेडवाक घेवन येता, आमची टीम. तूं एकलो येता, कसो येता तूं पळय, कशें कितें आहा तें पळय म्हणून. आनी फ्लॉयड विदाउट वेस्टेड टायम येस म्हटलें जाल्यार फुडले टीम जी आसा ती .com, wedding.com, शादी.com, whatever it is, ते टिमीन सांगलें यू नीड टू पे फ्लायट तिकेट्स, फ्लायटीची तिकीट आनी आपणाचें स्टेकेशन तुमकां पे करचें पडटलें. आनी अशें करून तेजे कडल्यान 3.5 लाख घेतले. न्हू, कितले घेतले? 3.5 लाख. 3.5 lakhs. आनी फायनली ते चेडूं गोंयान अरायव जाता. ते ऑलरेडी गोंयानूच आसले पूण अशें दाखयलें, फेक दाखयलें की आमी भायर आसा आनी भायरसून आमी येता. ओके. फेक दाखयलें, रियल न्हू, फेक. पण ती ऑलरेडी गोंयानूच आसले आनी ते चेडूं गोंयचे न्हू. फेक नांव तेणी घातलेलें, आपणाचें लास्ट सरनेम डिसोजा घातलेलें आनी फूल सारकी फ्रॉड टीम रेडी आसली. आनी कितें जावपाचें आहा तें तुमकां सांगी जाल्यार तुमी शॉक ऑफ द शॉक जातली. तेंची टीम आनी ते चेडूं गोंयान पावता. फ्लॉयड तांकां मेळपा खातीर त्या लोकेशनार वयता. लोकेशन वॉज मोर्जेम सायड. न्हू, मोर्जे सायडीचे एक बीच शेक आसलें. त्या बीच शेकार ती गेली आनी तेंचें चालू जालें. ओके. कॉन्वर्जेशन. हॅलो, फर्स्ट मेळ्ळी, ग्रीट केली, हॅलो हाय. आनी फ्लॉयडाचें रिएक्शन ते चेडवाक पळोवन वॉज वाव, म्हणजे इतलें ब्युटिफूल दिसता. आपूण केन्नाच अशें चेडवान आपणाक हॅलो पासून केन्ना म्हणूंक ना आनी आयज आपूण तेज्या वांगडा डेटीक येयला तशें जालें तेजें. आनी बीच शेक म्हणजे ते कशें कितें आसलें, व्हडलें रेसॉर्ट कशें, म्हणजे एक बरें रेस्टॉरंट टायप आसलें. हॉटेल म्हणजे कशें सांगू तुमकां, विला आनी हें आसता पळय तसो. आनी मदीं टेबल सेट केल्लो बरें सारकें, कॅन्डलें ते लावन तेका बरें सेट केल्लेलें.
रातची 7:30 जाल्लेली. चेडूं आहली आनी तेंची टीम आसली आनी तेंच्या टिमीच्या कपड्यांचें नांव आहलें टिमीच्या तेंच्यांनी. चेडूं बरो मिनी बरो ड्रेस घालून आहले जशें तेणी म्हाका मेन्शन केला. कॉन्वर्सेशन जालो ओके. आनी टेबलार एक हुक्का येता बरो असो घेवन एक चेडूं येता ओके. चिंगचॉंग चेडूं आसता जाणें भायली मणिपुरियान तशी एक घेवन येता आनी हुक्का हाडून दवरता. हॅलो सर हॅलो मॅडम करून दवरता, पेटयता आनी दिता आनी दोगूय एन्जॉय करता ओके. अशें करून एक वेटर परत येता. मॅम तुमकां आमी आमचे म्हणजे तेंच्या भाशेन सांगता, ही इंग्लिशीन सांगता की मॅम आमी तुमच्या खातीर आमचे टिमीन एक स्पेशल डिनर ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी वी आर लुकींग फॉर इट. म्हणजे फुडें वचोंक सोदता आमी. तुमचें कॉन्वर्सेशन मातशें पॉज करा आनी जस्ट हॅव अ ब्युटिफूल मेस्मरायझींग हें तें तेंकां चण्याच्या झाडार, आंब्याच्या झाडार, चिकवाच्या झाडार चडोवन देंवोवन तेंकां सांगलें आमी तुमकां मील घेवन येता न्हू. हय. आनी 4-5 जाण प्लेटी घेवन येयले खंय जशें बुफे घेवन येता पळय तसो. आनी टेबलार हाडून खंय बॉयल सी फूड प्लॅटर मागीर आनी कितें कितें व्हडली पोस्तां हें तें हाडून दवरून खंय बरें सेट केलें. वाव जस्ट इमॅजीन. म्हाका वास येयलो बरें कुल्ल्यांचो न्हू. म्हाका कुल्ल्यो खावंक कश्यो दिसल्यो ओके. सेट केलें खंय आनी चेडूं उलयता चेडो उलयता, खाता, एन्जॉय करता, पियेता, हुक्का हें एन्जॉय करता, सगळें करता ओके. कॉन्वर्सेशन जालें आनी हॉटेल तेंचे वेबसायटीचो टायमींग आसलो टील 9:30 तुमी कॉन्वर्सेशन म्हणजे लायव्ह करूं शकता ओके. आनी ती कॉन्वर्सेशन जालें खंय आनी फायनली एक बायल येता मणिपुरियन कशी आनी ती फुड्यान येवन येता, अशी रावता खंय अशी ओके. हाय इट वॉज नायस जशें तेणी म्हाका एक्सप्लेन केला, तेज्या मायन एक्सप्लेन केला तशें ओके. बट तेज्या वांगडा कितें घडलां तें तुमकां हांव फुडें सांगतलो गायस. म्हाका खरें लिटरली रडपाक येयलें तेज्या वांगडा कितें जालें पळय तें. खरें वायट अशें केन्नाच संवसारान खंयच्या दुश्मनाक जावं नाका ओके. सो ते येयले आनी कशें आहलें तुमचो डेट कसो आसलो डिनर डेट. तेंच्यांनी म्हटलें वाव ब्युटिफूल आनी चेडवान चण्याच्या झाडार चडयलो चेड्याक. तेणी म्हटलें ते चेडवाक म्हटलें मणिपुरियनाक म्हटलें वाव फ्लॉयड इज अ अमेझींग पर्सन आनी तो इतलो हँडसम आनी तेका चण्याच्या झाडार तो बाबडो आपूण बरो दिसना म्हणटा तेका खूब खबर आसा पूण तरी ही इज व्हेरी हॉटेस्ट मॅन आय एवर सीन इन द एंटायर वर्ल्ड न्हू का. अशें करून करून तेका चण्याच्या झाडार सोडून फटयलो. चेडो खूश छाती फुडें काडली. हांव आतां मामी कडेन आपूण घेवन वयतलो, आपणाची होकाल पळय काय बरें सेक्सी दिसता न्हू. पण जावपाचें कितें आहलें खबर आसा तें तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी खपल्यार हात मारतली. आय लिटरली हॅड टियर्स. पयलो सांगता तुमकां कितें जालें पळय तें. जशी ती बायल येता तेंच्यांनी म्हटलें सर वी हॅव अरेंज्ड अ नायट आउट फॉर यू ऑन अ पीसफूल आयलँड ओके. म्हणजे पीसफूल एक रेसॉर्टान विला विथ अ प्रायवेट स्विमींग पूल दे यू कॅन हॅव अ कॉन्वर्सेशन आनी नायट इज ऑल योर्स. नायट इज ऑल योर्स म्हटल्यार तो फ्लॉयड सारको फुल्लो आनी चेडूं सांगताय न्हू यू लूक व्हेरी हॉट यू लूक हँडसम वाव नायस हेअर आनी अशें तशें नायस बियर्ड आनी ती सांगता तशें. आय फेल्ट चण्याच्या झाडार चडयलो. एक्चुअली हांवें हांसपाक नाका आसलें आतां बट सो सॉरी फ्लॉयड तूं म्हाजी व्हिडिओ पळयता आसतलो. पण जशें म्हाका आयकलें म्हाका खरें पयलीं हांसपाकूय येयलें आनी रडपाक खंय. हें देवा कडेन मागता कोणाच वांगडा जावं नाका, जावं जायना. जालें कितें मॅडम एंड सर इट वॉज नायस टू मीट यू. आनी तेणी काडलें आनी बील दवरलें फ्लॉयडा कडेन. हें तुजें बील म्हणून जें तुमी आयज खाल्लां पळय तें. फ्लॉयडान ओपन केलो बूक पळयतालें तेजेर बील आसलें वॉज 1,80,000. हुक्का मागीर जे स्पेशल प्लॅटर जे स्पेशल डिशी जे ड्रिंक्स आनी कितें कितें आसलें पळय तें आनी तेंचो चार्जीस खंय टू हँडल द गर्ल म्हणजे ते चेडवाक खंय सेफली हाडपाचे चार्जीस आनी ते चेडवाक खंय आमी सगळ्यांनी मेळोन कन्विन्स केला खंय की तूं बरो भुरगो म्हणजे तेजे स्पेशल हेजेर बरयल्लेलें आसलें
ओके, ओन्ली फॉर मॅन म्हणून तेजेर बरयलेलें आहा स्पेशली दीस बील ओन्ली फॉर मॅन म्हणून फ्लॉयड. आनी फ्लॉयडान वाचलें की आमी तांकां खूब एक्सप्लेन केलो की फ्लॉयडाक आमी वळखता, फ्लॉयड आमचो फॅमिली मेंबर, फ्लॉयड इज अ गूड पर्सन आनी ही वील कीप यू हॅपी. तशें करून 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 ती बिलां लायली खंय आनी तें बील तेणी भरलें. इतलें बील, जस्ट इमॅजीन कितल्यो गांग 1,80,000. 80,000 फॉर अ डिनर. आनी ते बीन कितें, माणक्यो, तिसऱ्यो, किंग फिश, 1-2 ग्लास ड्रिंक, एक हुक्का. 180,000. आणि आयस बी तेजे बिल मारलेले. वय घे. आनी हांवें जेन्ना ते बील तेणी फोटो मारला ते दाखयला तेन्ना हांव शॉक जालो. आयसाचें बील मारला, आयस. 890 रुपीज फॉर आयस. युजलेस. आनी तेणी बाबड्यान पे केलें कित्याक तेणी केन्नाच अशें इतले बरे चेडवा वांगडा संवसारान केन्ना उलोवंक नासलो. फ्लॉयड इज अ ओन्ली पर्सन. तेणी आपणाच्या एंटायर जर्नीन स्कुलान कॉलेजीन सदीत कॉर्नर पयल्लेलो आसा. भुरगीं कोण घेयनासली लागीं, चेडूं कोण पळयनासले कित्याक बरो दिसना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. आनी तेंची नायट आवट रेडी जाली. ओके, नायट आवट रेडी जाली स्विमींग पुलाचेर. आनी अशें करून करून दे हॅड अ क्लोज डान्स केलो. जशें तेणी म्हाका सांगलां तशें तुमकां एक्सप्लेन करता. ओके, नाल्यार तें बरें जावचें ना न्हू. जशें आहा तशें दे हॅड अ डान्स, दे हॅड अ कॉन्वर्जेशन, हग्स, कडल्स, किसीस. आनी तेतून तो सारको तेतून भुल्लो, किस केलें आनी सगळें आपूण म्हणटा तो पिसो आयलो तेच्या फाटल्यान. इतलें ब्युटिफूल दिसता अशें तशें. 4-3 काय सॉरी 2.5 जायसर खंय तेंच्यांनी स्विमींग केलें, पुलान एन्जॉय केलें, आनीक ड्रिंक्स पियाले. आनी मागीर ती खंय दोगांय खंय फिजिकल जाली. ओके. आनी सगळें जालें आनी दे डिसायडेड की बाबा आमी लेट्स गेट मॅरी म्हणून. म्हणजे आमी वील मीट इच अदर्स फॅमिलीक मेळया आमी. आनी सगळें जालें, कॉन्वर्जेशन काबार. दुसरे दीस मॉर्निंग जाता, 9 o'clock मॉर्निंग जाता, सगळें जाता. जाल्यार ती कालची बायल जी टेबलार येयल्लेली बील घेवन ती परत येयली खंय. मॅम एंड मॅडम, आय होप तुमचो नायट आवट खूब बरो आसलो. तुमी मोग ग्रो अप केल्लो आसा आनी यू गायज आर फायनली रेडी टू गेट मॅरी. जाल्यार ते चेडवान, जे डिसोजा चेडूं आहलें तेज्या वांगडा, तेणें डायरेक्ट म्हटलें येस येस आय एम रेडी टू मॅरी हीम बिकॉज ही इज द मोस्ट हॉटस्ट मॅन न्हू. आनी तो खूश जालो खंय. आनी परत ते आपणाचे सामग्री ओपन करता आनी सांगता ह्या स्टेकेशनाचे अमके चार्जीस जाले आनी भितर तुमी एक्स्ट्रा रातचे ड्रिंक्स मारलेले आनी कितें कितें आहले थोडे कितें जाल्यार टोटल जाल्लेले आसा 4,80,000. 4,80,000 नायट आवट. आनी हेणी फाटीं फुडें चिंती नासतना पळयनासतना डायरेक्ट दिले खंय येस एनीथींग फॉर माय बेबी. हांव हात धरलो खंय त्या चेडवाक, एनीथींग फॉर माय बेबी, रायट बेबी न्हू गो अशें सांगता तसो. म्हणजे तो बाबडो इतल्या वर्स्ट सिच्युएशनान आसा गायज. तुमकां खरें सांगता फ्लॉयड, ताका आनीक फुडें लायफ ना, फ्युचर ना. आनी तरी बाबडो तो म्हाज्या तोंडार आनी हेज्या तोंडार हांसरी स्मायल येवंक जाय म्हणून आपणाचीच बाबडी फोकाणां मारून घेतालो. आनी त्या टायमार लिटरली हांव खूब हर्ट जालो, खूब सारको. सो फुडें सरया आमी. तेणी तें बील पे केलें लाखांनी. इतले 4 लाख 5 लाखाचें बील मारलें आनी थंयसर तेंचो टायम एंड जाता. आनी ती मॅडम म्हणटा ताका आमी ह्या चेडवाक आमच्या रिस्काचेर इतले पयसून हांगा हाडलेलो आसा, सो इट्स टायम फॉर हर टू गो बॅक. ओके, सो तुमी डिसायड करा आनी प्लॅन करा कशें कितें आहा पळय तें आनी फुडें सरा. आनी जालें खंय दुसरो दीस येयलो, ताका त्या वेबसायटी वयल्यान तेंचो कॉल येयलो आनी खंय आनी त्या चेड्याक तेणी म्हटलें खंय, त्या कंपनीन म्हटलें खंय तें चेडूं जें आसा ताका एमर्जन्सी येयल्लेली आसा आनी ते बेगीच्या बेगीन काजार जावन तुज्या वांगडा रावंक सोदता. शी कांट स्टे विदावट यू विदीन एक 10 days. जाल्यार हो खूश जालो खंय न्हू गो. हेणी मामीक सांगलें आपणाचें अशें अशें आहा, फोटो दाखयलो मामीक, मामीन पास केलें, सगळें रेडी जालें. ओके. आनी कंपनीन ताका सांगलें खंय की वी आर गेटींग हर भायरसून ताका कायमचे आमी घेवन येता. ओके. तेजी मामी डॅडी आनीक थोड्या दिसांनी 2 म्हयन्यांनी येतली. ती
चड करून काजाराक आसची ना. फुडल्या म्हयन्यान येतली तेंचे कितें तरी थंय प्रॉब्लम आसा. पण चेडूं गोंयान येतले सो तुका तेच्या खातीर आमकां 10 लाख पे करचे पडटले न्हू. हय आनी अशें करून 10 लाख काडले परत ते चेडवाक बेश्टे हाडपाचे म्हणून काजाराक. आनी फ्लॉयडान पयशे भरले. फ्लॉयडान पयशे भरले आनी तेंच्यांनी सांगलें की मंडे तेका आमी धाडटा, म्हणजे नेक्स्ट 2 वीक सोडून आमी तेका गोंयान घेवन येता. यू गायज कॅन गेट मॅरी. आमी तुमच्या काजाराक आसतली. पेरंट्सांनी आमकां सांगलां की तुमच्या काजाराक राव म्हणून पर्सनली. आनी अशें करून 10 लाख घातले फ्लॉयडान. आनी जो नंबर त्या चेडवान शेअर केल्लो पळय तेका, तो फोन नंबर बीन सगळें चलता. ओके. आनी कॉन्वर्जेशन जालें, सगळें जालें. आय एम कमींग हें ते 10 लाख भरले. आनी दुसरे दिसा फोन मारता जाल्यार फोनूच लागना. फोन लागत ना न्हू. फोनूच लागना. फोन लागत ना. कंपनीकूय फोन लागना, ते चेडवाकूय फोन लागना 10 लाख भरले उपरांत. आनी ती वेबसायट ओपन करूंक वयता, लॉगीन आयडी घालून ओपन करूंक वयता जाल्यार यू आर नॉट मेंबर ऑन दीस वेबसायट म्हणून येता, क्रिएट अ अकाउंट म्हणून येता. अरे तो शॉक जालो, चूक जाल्या, कितें इशू जाला आसतलो न्हू. आनी तेणी अशें करून करून खूब ट्राय केलें जाल्यार इट वॉज नॉट सक्सेसफूल. मागीर तो खंय गाडी स्टार्ट मारून थंय गेलो खंय त्या जाग्यार, ज्या जाग्यार तेजी डेट आसली थंय, जाल्यार ती थंय नात खंय. ती स्पेशल टीम कशी येयल्लेली, म्हणजे तेंच्यांनी खंय रेंटाक घेतलेले खंय. ओके. तो विला आनी तो सेटअप खंय रेंटाक घेतलेलो फॉर 45,000 एका दिसा खातीर, 24 वरां खातीर रेंटाक घेतलेलो खंय. आनी अशें दाखयलेलें की ती तेंची प्रॉपर्टी कशी न्हू. टोटल फेक सारके. 10 लाख तेजे उडयले. आनी 4 दीस जाले, 10 दीस जाले, तेका कळ्ळें की आपणा वांगडा फ्रॉड जालें म्हणून. आनी फ्लॉयड इज असो पर्सन, जस्ट इमॅजीन तेच्या वांगडा तुमकां सांगता फुडें कितें जालें पळय तें. इतले सगळे जाण बाबडो म्हाज्या वांगडा हांसोन फकाणां मारून उलयतालो. आनी तेणी बाबडे हे 10 लाख अशेंच फकाणान हे केले, आसूं म्हणून चल कितें वायट जावपाचें आसलें तें गेलें म्हणून अशें चिंतून. ओके. आनी फ्लॉयडाचे परत भायर वयपाचे दीस येयले. भायर येवपा खातीर तेणी हॉस्पिटलान गेलो, सगळे जे डेली रुटीन चॅकअप आसता ते केले. आनी तुमकां खबरूच आसा न्हू, भायर वयता आसतना मोस्ट ऑफ द गोंयकार पयलीं आपणाचें बॉडी चॅकअप करता, मेडिसीन व्हरता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारकें न्हू. आनी तेणी सगळे रिपोर्ट केले जाल्यार ब्लड टेस्टाचे रिपोर्ट येयलो, तेतून तो HIV पॉझिटिव्ह येयलो. आनी फ्यू मंथ्स बॅक, म्हणजे एक 3 म्हयने पयलीं तो परत पयलीं गोंयान येयल्लो तेजें घर रिपेर करपा खातीर, कितें तरी कामा खातीर, कसले डॉक्युमेंटाचेर सायन मारपा खातीर. आनी तेणी परत त्या टायमारूय चॅकअप करून तो परत भायर येयल्लो. सगळें नॉर्मल आसलो रिपोर्ट. आनी हे सिच्युएशन जे जाल्लेलें 10-15 दीस, म्हयनो जाल्लो. आनी मागीर जेन्ना तो भायर वयपाचो दीस येयलो तेका 1-2-3 म्हयने उपरांत, ह्या इन्सिडेंटा उपरांत, आनी तेणी चॅकअप केलो, ही वॉज HIV पॉझिटिव्ह जालो. म्हणून तो म्हणटा आय नेवर हॅड एनी आपूण लायफान केन्ना खंयच्या चेडवा वांगडा उलोवंक ना, असो तेका फुड्यान असो पळोवंक ना. फॉर द फर्स्ट टायम आपूण त्या चेडवा वांगडा फूल रात काडली आनी आपूण फिजिकल जालो तेज्या वांगडा, तेणी सांगलें. आनी आपणाक 10 लाख गेले ते पडली पाड म्हणलेलो वचो. पूण तेणी आपणाक लायफ डिस्ट्रॉय केली म्हणलेलो, आपणाक HIV दिलो. फ्लॉयडान कंप्लेंट केली वेबसायटीचेर, सायबर क्रायमान हेतून तेतून. आनी फुडें काडले सगळे. आनी FIR लॉन्च जाली, सगळें लॉन्च जालें. तो नंबर जे चेडवाचो दिल्लो त्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार कांयच ना. आनी ते सीम कार्ड फेक आसले, कोणाचे नेपालीच्या नांवार आसले. ओके. नेपाली कोण तरी थापा आसलो, तेज्या नांवान आसले ते. ओके, सीम कार्ड. आनी थंय गेले, पुलीस थंय गेले जाल्यार तो मनीस एक्सपायर जाल्लो 10 वर्सां पयलींच. आनी ते सीम कार्ड बंद जाले. आनी तेजी डिटेल्स, फोटो आसले ते चेडवाचे, आनी ते फोटोवाचेर सगळे डिटेल्स काडले जाल्यार तेजे कांयच मेळोंक ना. आनी थोड्या दिसांनी तेका अशें कळोन येयलें की ते चेडूं भायर पळ्ळें म्हणून, अमेरिकेक खंय तरी न्हू. पयशे घेतले आनी तेंची फूल टीम फेक टीम आसली. आनी फ्लॉयडान आपणाची मेडिकल ट्रिटमेंट केलें. आनी गायज तुमकां खरें सांगता, HIVन थोडे लोक
खूप तेंप जगता, 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां पासून. थोड्या जाणांक जे इम्युनिटी कमी आसता तांकां चड तें हें जायना आनी फर्स्ट कितें म्हणटा ते HIV जाता म्हणटा पळय ते खंय मनीस खंय मातसो पिसो कसो जाता खंय कितेंचें कितें करूंक लागता, नागडोत धांवंक लागता म्हणजे पिशेपणां करूंक लागता खंय ते हितून. आनी फ्लॉयडा वांगडा खंय तशेंच जावंक लागलें खंय आनी ताका मामीन एडमीट केलो हॉस्पिटलान आनी तेजी ट्रिटमेंट चालू जालो आनी जो फ्लॉयड आसलो बरो हट्टा कट्टा लांब सारको बॉडी बिल्डर कसो ओन्ली थिंग ही वॉज व्हेरी डार्क बट तेजी बॉडी वायज तो बरो आसलो आनी तो आतां सारको असो जाल्लो आसा बारीक थीन सारको. ओके आनी आपणा वांगडा जें घडलां ओके ते तुमच्या कोणा वांगडा जावंक नाका म्हणून म्हाका तेणी फुडें काडलो की व्हिडिओ घालची म्हणून न्हू आं. आनी हांवें ही तुमच्या मुखार हाडली. सो हितून तुमी कितें शिकता, कितें शिकले तुमी? तुमकां पयली गजाल सांगता, हांवें थोडे तेंप पयलीं तुमकां सांगलेलें इंस्टाग्रामाचेर तुमचो मोग जाता, तुमचो जिवाचो फोग जाता. नॉट इन एवरी केसीस, 100रांतले एक 20% केसी अश्यो आसा. आमी तुमकां फाटल्या एक व्हिडिओन सांगलां आमी सोशल मिडियांत म्हणून हेजो मिनींग असो न्हू सोशल मिडिया इज बॅड. बट जे वेबसायटीचेर तेच्या वांगडा जालें दॅट इज हॉरेबल. तुमच्या वांगडा जावंक नाका म्हणून तुमकां खरें सांगता, मोग करा, 10 फावटी चिंता. काजार जावपाक जाय, इट्स अ बीग थिंग. काजार, लग्न, निखा हे भुरगेपणां न्हू. हेका तुमकां स्टडी करचें पडटा लायफान, एकामेकाक अंडरस्टँड करचो पडटा, फ्युचर पळोवचो पडटा. म्हाका लोक खूब कॉमेंट घालता गेट मॅरीड म्हणून. ना, आय डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय हर लायफ, तेज अ फ्रिडम. वी हॅव टायम. तशें तुमचे कडेन आमी रिक्वेस्ट करता टायम दिया तुमच्या फॅमिलीक, पळया कशें कितें आहा तें सिच्युएशन, मागीर काजार जाय. आनी स्पेशली हे वेबसायट जे आसा त्या वेबसायटींचेर तुमी वचोन तुमचो लायफ पार्टनर सोदूं नाका. तुमची लायफ इतली प्रेशियस आनी तुमचे इतले वायट दीस येवंक ना की तुमकां www. घालून तुमचो फोटो घालून तुमकां लोक तुमी आफयतले, पळया आपूण 50,000 जोडटा म्हाज्या वांगडा काजार कर. दॅट इज रॉंग. जे चेडूं सायट पळोवन तुमचेर लॉगीन करता, एज पळयता आनी सकयल पळयता कितली सॅलरी, 1,00,000 रुपया म्हयन्याक सॅलरी जाल्यारूच आपूण काजार जाता. तो भुरगो कसोय जायना, तो भुरगो चोर जायना, आपणा मामी डॅडीची रिस्पेक्ट करिना तसलो जायना, तो हेज्या चेडवाची फकाणां करता तो जायना. थंय तो 1,00,000 जोडटा, तें इम्पॉर्टंट. जावं ते चेडूं खंयच्या बॅकग्रावंडाचे तें पळयना, ताका कितें आहा, कोण कितले बॉयफ्रेंड आहले कितें ना. तें चेडूं हॉट दिसता म्हणून तें म्हाका जाय. आतांच्या जनरेशनान तशेंच चेडूं चेड्याक पळयता, वाव कितलो हँडसम दिसता ह्यो, कांय डिटेल्स काडिना. चेडवाक पळयता कितले बरें दिसता हे चेडूं, तेच पळयता आनी फुडें सरता. तेंचो कळ्ळें तुमकां? बॅकग्रावंड बी कांय चॅक करिना. कळ्ळें तुमकां कितें जालें तें? सो प्लीज अलर्ट राहा, हॅपी राहा. आनी गायज आमी मस्तीखोर गोवन्स टीम परत एकदा तुळशीदास गांवकारागेर वयपाची आसा मदत घेवन इन 3 days. सो लॉट्स ऑफ मोग, तुमचो मोग दाखया, आमी फुडें सरया आनी कामाक लागया आमच्या न्हू. सारकें उलयलो काय ना? चला अलर्ट रावा आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तुमी कोणूच सबस्क्रायब करिना, घे म्हणून हजारांनी लोक व्हिडियोज पळयता, सबस्क्रायब कित्याक करिना? सबस्क्रायब करीत जाल्यार म्हाजे 4 सबस्क्रायबर आहा ते आनीक वाडत म्हणून तुमकां वायट दिसता ना न्हू. इतली म्हणून आमी मेहनत तुमच्या खातीर करता, थोडे सबस्क्रायबर तरी येवंक जाय न्हू आमकां. प्लीज सबस्क्रायब करा. टाटा.